हाय हॅलो नमस्ते यूथ ऑफ जेएसबी विवजांक नमस्कार प्रतीपंत यूथ ऑफ जेएसबी चॅनल आरी आम्ही तुमगेल करतीरी नमून नमनाच्या एक इंटरव्ह्यूज स्पेशल इंटरव्ह्यूज हाडता आसताची एक विंगड विंगड टायपाच्या एक टॅलेंट्स तुमकां इंट्रोड्यूस करून दिवचे तसले प्रयत्न आम्ही करता आसताची आज वे तसलेची एक इंटरेस्टिंग इंटरव्ह्यू घेवन हांव तुमगेल मुखार आयिल्लो आसा तुम पुरे जनाक विशेष कार्यक्रमाक मोगान स्वागत हांव रजत भंडारकार या एक डिजिटल एजांतू कंटेंट क्रिएटर्स मस्त जन आसाची या कंटेंट क्रिएटर्स जाल्यार विशिष्ट नमनाच्या कंटेंट पळोवचेची एक आमकां एक खुशी विशय तांतू भितरी कंटेंट क्रिएट करून स्टँड आउट जावचें म्हणटा पळया त्या एक व्हड विशयूय वय तसले युनीक कंटेंट क्रिएट करचे तसल्या एक कंटेंट क्रिएटर आमगेलो आसाची हांकां आयच्या कार्यक्रमांत तुमकां पुरे जनाक परिचय करून दिता आयचे आमगेलो गेस्ट हांनी आसाची श्रीमती वीणा शेणे हांनी सोडा सुब्राय कामत हांगेला नाती जावन आसाची तशीच हांगेला बापूसू महाराजा व्यंकटेश कामत हांनी तशीच हांगेला बामणू श्री रामनाथ शेणे किनिगोळी हांनी जावन आसाची हांनी एक विनूतन टायपाच्या व्हिडिओज फेसबुकारी हांगेला एक पेज आसा सुक्की फरडी म्हणल तसले एक पेज ह्या सुक्की फरडी म्हणल पेजांतू हांनी एक विंगड विंगड टायपाच्या व्हिडिओ आम्ही आता ह्या एक डिजिटल एजांतू स्नॅपचॅट मस्त यूज करताची स्नॅपचॅट हाज्या फिल्टर्स यूज करून एक लायक व्हिडिओज पुरे तुमगेल खातीर आनी आमची गेले लँग्वेजांतू कंटेंट क्रिएट करता आसाची हांगेल बग्गे आमी मस्त पुरे कोण घेवया आयचे एपिसोडांतू सुरवेक हांकां ह्या कार्यक्रमाक आमी मोगान स्वागत करता आसाची स्वागत नमस्कार. तशी आता वीणमाई तुमगेला एक आम्ही बाल्यातुल्यान सुरू करूया तुम्ही मंगळुरांत आशिल्ले तेन्ना ताजे एक बगे कसले सांगचे म्हणजे ओके आम्ही मंगळुरांतू सांगलावरी मिगेलाज्यो सोडा सुब्राय कामत आनी आनु महाराजा व्यंकटेश कामत आमगेले मंड्यांतू गॅस फॅक्टरी आशिल्ले आमी दोंगरकेरी आशिल्लींची सुरेख एन्सेस्ट्रल हावस मागीर आमी कद्री मूव जालींची सो आमगेले शिक्षण पुरा सेंट एग्नेस सान एलिमेंटरी दाखून कॉलेज ते थंयची मागीर आमी 4 चलयो एक चालो वार्डीक जातरी 1984 आमी USA चमकलींची म्हळ्यार मिगे बामून थंय MS करता आशिल्लो सो आमी थंय आसाची जाल्यार आमगेले रुट्स आमी केन्नाय दवरका तशी त्या निमित्त एवरी इयर आमी इंडिया एक विजीट दिताची तशी मिगे चेडवांक इंडिया कोडयाल म्हण भारी प्रिती तशी पयरी कोरोना जावन 3 वर्सां आमकां येवचें जायनी कडेक आमी सांगलें वेंकटरमणान आपयल्यार खंडीत तेरा येताची सो 26 पावलींची 27, 28 सान तेरू होड तेरू गम्मत केलें कडेक तेरा वता आसतना मस्त जन न्यू जर्सीची मेळ्ळींची हो तूं येयलें ती येयलें तशी मस्त जन न्यू जर्सी टेक्सास पुरा कडेन येता आसची ओके सो आता सुक्की फरडी म्हणल्यार एक पेज ह्या एक नाव फर्स्ट कशी तुमकां एक दवरका म्हणून दिसलें आमी सान आसतना पूर कजन्स पुरो आमी वट्टू जातना दाट झांगचें गमत करचें तेन्ना सुक्की कॉमेडी म्हणून आमी सांगचें आशिल्लें म्हळ्यार ड्राय कॉमेडी तशी ह्या फरडीक सुक्की फरडी आनी नान्नी माई म्हणून त्या कॅरेक्टरा नांव तांतू किट माई म्हणून आसा ती बॉक्कट जावन ती वय हांवाची मस्त जनागत नाशिल्लें सो सुक्की फरडी नाव जालां ह्या नान्नी माई आनी किट्ट माई ह्या नांव येवच्या कसले एक कोणाले एक नांवा वयर दवरला की कसो एक ताके मिगेल आनु मस्त रोमॅन्टीक ताणें मिगेल अम्माक तिगेलें नांव लक्ष्मी देवी जाल्यार नान्नी नान्नी म्हणून प्रितीन आपूच आशिल्लें तशी तें नांव म्हाका भारी खुशी तशी नान्नी माई केली किट माई म्हळ्यार आमकां सान आसतना चेडवां पळोवच्या ऐकली आशिल्ली सो किट माई जाली आनी मेबा म्हणून किनिगोळी माम जालो ओके सो आमी आतां इतले पुरे कॅरेक्टर्सा विशय आयकतना आमगेल व्ह्युअर्सांनी एक व्हिडिओ पुणी खंडीत आतां आमी एक दाखोवन हाडया तांकां सो तुमी एक व्हिडिओ पळोवन येयाची तुमी वापस येतरी इंटरव्ह्यू कंटिन्यू जाता हांगेशन मिगी प्रतिबंध बांधवांक नानी माईल नमस्कार तशींची तुमकां पुरा जनाक नव वर्साचे शुभाशय मस्त काळ जाल्ले जानेवारी 1 तुमकां पुरा विश कोरका म्हूण लेखिल्लें
जलारी टाइम नाशिल्या ताई हांगात जोरू शिंग सूरजला माता टोपी जॅकेट घालिशिवाय बाहेर पडू जायना. हा 1 मिनिट बाहेर बेल जातस कोण म्हणून पळून येता. हा कित माई इथे पतुना आज बुरस जलवा मिळू का. हा नानी माई हा मग वई सकाळी पुढे तू केक पळवून छामून येईल वई कसला म्हणारी न्यू इयर आणतो फर्स्ट आमगेले कित माया मम्मा लोटू लढाई आज सकाळीची वई. हा कसं झालंय तू कनी कित मम्मा का लढाई वे कसल कारण आवची कसलं कित मामा निमगेले तुमका पेडावणा शिजो काकी काय लेर बाजू का म्हणो को पहिलो कित मामा का तोप काढून तिघाला ते कसले बार सरले पेडावणा शिजोच्या मका आणि कसला का काय लेर भाजीच्या वता म्हणून समजूर केला. कांक कसं गो तुझं हा मे पत्रडोर पेडावणा शिजो काकी काय लेर भाजू का म्हणून गेलेले आणि लेकला तांक बेसून हा मग शिजयत आणि भाजीत म्हणून कसं कर्म लेले शिलिक पत्रडो तो काही एक दोन्ही भाजून आणि शिजून हळा गम्मत करी. तू इथे पैरी पळोचकडना 2 पटी हाकड तकडे इली तुगे घराताकडे तू ना बा बेल्ल तिला कोणी बागल खाणी खाई गेलेली नानी माये पैरी आम्ही नाशिली म्हणारी फिलाडेल्फियांतू 100 वर्ष फुडले फार्मर्स मार्केट एक असं थई एक सदाण 200-300 भितरीची चंचंद लायक मार्केटाची पुरा फुल्ली कालाचे नमुन्याचे तशी थई गेलेली वय. हा नानी माई कोड्याला तर राहू चालो चनस्की तारावे कित माये पोळो का व्यंकटरमणाला पहिला खंडित येता नमस्कार. तुम्ही आता सुक्की फरडी ह्या पेजारी हांगेला कंटेंट कसं असतं म्हणून सांगून तुमका एक आयडिया मेळ्ळा. खंडित ह्या एक समयार तुम्ही त्या एक पेज वचून त्या पेजे फॉलो करता म्हणून निमून घेताचे आमगेले इंटरव्यू आता मुखार जाता. ह्यात सुक्की फरडी पेजारी नमून नमनाच पुरे कंटेंट्स आम्ही पळयलेले आसा. तांतू भितरी एक कंटेंटा विशयी सांगता म्हणून जाल्यार शिज्जो का की भज्जू का म्हणून सांगून बामणाक सांगचे नाही मा पत्रडो ऍक्च्युअली पत्रडो जाल्यार ते सांगता बामूण बिल्लो म्हणून सांगिल्ले एक कॉन्सेप्टार एक केलेला. सो त्या एक आयडिया कशी येत तुमकां आयडिया बदलची कोण की एक ताजी एक हास्यार एक पेटोवन दिल्लें सो कन्नडारी तेन्ना हांव लेखलें हां हे पत्रड्या विशयान तूं भज्जिताचे आमी पत्रडो शिजयताची तशी जावन त्या एक कोरया म्हणून शॉर्ट ताजेर केलेलें. ओके सो आता मस्त जन पुरे नमून नमनाच फीडबॅक दिता अशा पुरो सो त्या इम्प्रोवायज करचे तू तांते एक मेलचे खुशी विंगड ताजे बघ सांगची म्हणल्यार मस्त जन लायक करताची आणि हांव कितले जन लायक करता म्हणून त्या वचना इवन एकला खुशी जाल्यार म्हाका खुशी येता म्हळ्यार आमची गेल उलोच म्हळ्यार त्या एक भारी एक नमुने हाजे विशय आमकां थंय मस्त आमची गेल फ्रेंड्स नाजी तशी तें फटाफट ते फुडली उडगास येवन ते वर्ड्स येवचेच पळय ताजी निमती म्हाका भारी लायक जाता. ओके सो आता ह्या एक करका म्हणून जाल्यार आता आमगेले कंटेंट क्रिएट करता म्हणून जाल्यार आमगेलो मस्त जन पुरे काम करताचे. आता तुमगेले कंटेंट क्रिएट करतना कितले जनाले एक सपोर्ट असता म्हळ्यार कोण कोण ताजे काम करताच की तुम्ही मात्र काम करता. दनपार ऑफिसान तू टायम मेळ्ळार कॉफी टायम बसून जांगचे ओके ऑन द स्पॉट मेगेल पुरा. सो ऑन दी स्पॉट इतले लायक आयडियाज पुरा येतच तुमकां मस्त पुरा व्हिडिओज पळयला. खंयचे म्हळ्यार एक फिलाडेल्फियान तूं एक फॉल सीजन ताजे वगैरे मागीर तांचे पत्रडो म्हूण सांगला त्या एक किट्ट मायेनी येवन बेल्ल मारल्या तूं ना म्हूण सांगचे इता ना म्हूण सांगतना ताजे बगेर एक कसं लायक ना आशिल्लें म्हूण सांगून. सो त्या एक कॉन्सेप्ट खंडित आमगेले ऑडियन्साक मस्त इश्ट जाता म्हणून हांव लेखता. अनेक एक व्हिडिओ आमी पळोवन येवया. तुम्ही ह्या व्हिडिओ पळोवन येतरी इंटरव्यू कंटिन्यू जाता. हांगाशी म्हजे प्रतिबंध बांधवांक नानी माईल नमस्कार तशीच कृष्ण जन्माष्टमीचे शुभाशय. हांगा गुरुवार आनी शुक्रारा 2 दीस जन्माष्टमी मागीर
खाली ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಆಶಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿಕ अंटा गॉड मेळत पळय ताजेक उंड केलेले त्या प्रसाद म्हणून किटमाई काही एकही पेटवून दिला किटमाईला पत्तू ना बा पळया खयस म्हणते हा किटमाई पत्तू नाही ते नानी माये तुगेले गड्डाचे अंट गड्डाचे उंड खाऊन मिगल दान तुगेल ग पोळा सुगला सुजायला ग कसले उंड खाऊन दांत मोडलं बाय तू गेला हा वय स्पेशल गॉड ते अंटा गॉड सानस्तन खाला लूट गास नाम है राय जायनी मैं सानस्तन खाला वरे उंड दादा आत खावते जायना हा प्राइज तरी दांत सडील झाला बाय तशी म्हण असं उगी हुशार जा हंगाम घेते मस्त दास वाळजाला तांबड्या वय घेऊन वर्त जला बर तुगेल घरल्या पूजा का इथे दास वाळवे चिकन ना गिरे आता येस तुम्ही अनेक व्हिडिओ पळोवन वापस आयल्लीची तुमकां हे अनेक व्हिडिओ पळय मस्त इश्ट जाला म्हण हांव लेखतास आमी आतां इंटरव्यू कंटिन्यू करूया वीण माई आतां ह्या एक कंटेंट क्रिएशन तांवें एक हॉबीची ह्या सोण विंगड कसले एक हॉबीज आस की तुमकां वय आमी मिगेलाज्यो मुस्त म्युजीक एप्रिशिएट कोन सपोर्टर आमी सान आसतना 4 वर्स आसतना रमानंद पै म्हणून एकलो वायलीन मास्टर आशिल्लो आमी तागे लागीं मिगेल भयणी 1 वर्सा होडी विजय म्हणून ती तिगेल बामून डॉक्टर पैनुरांतू सो आमी 4 वर्सां शिकिल्लींची हार्मोनियम मागीर वायलीन स्टार्ट केलें सो वार्डीक जेवतें आमकां प्रायवेट ट्युशन एट होम मागीर आमकां कृष्णराव म्हणून एकलो डान्स मास्टर ओके आमगेल्या घरा लागीं तागेले डान्स आशिल्लें भरतनाट्यम मागीर BGM आर्ट म्हूण हांगासर कोड्यालांतू वेरी फेमस थंय हांव 5-6 इयर्स BGM मास्टर अंडर वॉयल पेंटींग वॉटर कलर टेम्पुरा शिकलें तशी थंय वचून कंटिन्यू करता आसा थंय हांव मिगेल चेडवांक क्लासिकल इंडियन म्युजिकांतू तांकां इंट्रस्ट जावका म्हणून मिगेल चेडवान 4 वर्स आसतना यमन तसलपुरा राग आनी शिकोवन तांकां बेज सेट केलें इता म्हळ्यार अमेरिकन कल्चरांतू तांगेल वेस्टर्न स्टायल तांणी म्युजीक करताची बट फॉर एनी म्युजीक आमगेल इंडियन बेज आसल्यार मस्त इजी जस्ट आयकुनूच तांणी फॉलो करचें करताची पियानो ओके सो मस्त पुराय विषय तुम्ही आमगेलो शेअर केले आम्ही एक लास्ट एक अनेक व्हिडिओ क्लिपिंग पळोवन येवया तुमगेल पेजार तुला तुम्ही अनेक एक व्हिडिओ क्लिपिंग पळोवन येया तुम्ही मस्त एन्जॉय करताच म्हणाल एकदा पळोवन येया हंगेशन मिगिल प्रतिबंध पांडवांक नानी माईल नमस्कार हंगा आता फॉल सीजन अंतू पूरा रुक्काच पान पाचवे आशिल्ले तांबडे हळदुवे ऑरेंज कलर जाता भारी चंदाई तशीची मस्त नमुन्याचे शामते जाता शामते आमगेल घला एक 400-500 लाग जात कितकी जलारी प्रति ते पटिकाणू ते फूल गांतून देवस्थान अपराधीवचे तुम्ही अनेक व्हिडिओ क्लिपिंग सुक्की फर्डी ह्या पेजार तुला आम्ही तुमगेल तरी प्रेझेंट केला तुमकां पळोवन मस्त इश्ट जाला म्हणून आम्ही लेखताची तशीच इतले वेळ मस्त पुराय विषय आमगेलो तू शेअर केलाय वीणा शेणे हांनी हांगेलो उरलो न्हू आमकां मस्त खुशी जाला तशी तुमकां कंटेंट पळोवन आनी तांगनी कोण म्हणून आमकां केन्नाय कंटेंट पळयतना म्हाका आशिल्ले जण कोण म्हणून सांगून कळचें मस्त उणें जाल्यार आतां तुमकां तांगेले एक परिचय कोण दिवं तसले एक प्रयत्न आमी आज यूथ ऑफ GSB केलेलो आसा तुमकां हें कंप्लीट इंटरव्यू पळोवन मस्त खुशी जाला म्हणून आमी लेखताची आनी इतले वेळ आमगेलो तूं आशिल्ले तरी तुमकां मस्त धन्यवाद इतले वेळ ह्या एक इंटरव्यू पळोवन तुमकां मस्त खुशी जाला म्हणून हांव लेखता खंडीत तुमी वय सुक्की फर्डी म्हणल्यार ह्या एक चॅनल फेसबुकार आसा थंय वचून तुमी फॉलो केल्यार असले इंटरेस्टिंग व्हिडिओज तुमी ओपास तांणी कसं ते एक पोस्ट करता आसता की पोस्ट केले कुडले तुमी पळयत म्हणून सांगताच इतले वेळ ह्या इंटरव्यू पळोवन तुमकां मस्त खुशी जाला म्हण लेखता असलेची आनीकय विंगड टायपाच्या एक टॅलेंट्स तुमगेल मुखार हाडचेच असेल प्रयत्न यूथ ऑफ GSB आमी निरंतर करता आसताची म्हणून सांगताची आयची हे कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता इतले वेळ पळयल खातीर मस्त धन्यवाद.